खान केल्ल्यात कशें घाले गो म्हाका पळोवन आसाय तूं काले पळयताय हांव माय डियर फादर येयला न्ही गे त्या ती मुवी पळोवंक आमी बैसारल्या 7-8 जाणां मेळोन जावी येत गे तू इतले सुरंगारून बैसार न रावल्याय ते काले गळे अक्षर कैलाय पावनातल्याक लिपस्टिक घालून असाय विचित्र गे तू ओसोन ओसोन 40 वर्सां पाटी येवन असाय गे तू पिक्चर आखी वेताय गे काले पिक्चर ते नेल्लूचे पिक्चर आयलां गो बरें आसा गई ताच्या प्रायमरी शोक आमी 7-8 जाणां मेळोन फ्रेंड्सां वचोन आसा गो प्रायमरी शो प्रीमियर शो म्हणून दिसता नाही गे तुका तिकेट कोणे गे दिल्ली ते फिरगसगरांक मात्र म्हणून असले न्ही गे तुका खंय तावन तिकेट मेळ्ळी ती नाही ना गडे एक 7-8 टिकेटी असल्यो गो त्यो ताणें आमकां फ्रेंड्सांक दिल्यात आसोन दी आमकां मात्र तिकेट्यो मेळनात तुका कोण तरी दितात तिकेट ते प्रासोन दी सकाळीक ब्रेकफास्टाक कालें करीचें म्हूण चिंतलाय हांवेंच कालें गो ब्रेकफास्ट करचें एक दीस उठोन तुका करूंक जायना गे कालें म्हूण चिंतलाय तुवें सकाळी 7 वरार घरांत भायर सरून वेता येवन रिक्षे रातींचे 8 वरार तितलो वेळ पर्यंत म्हाका काम आसता करूंक पावनातल्याक सकाळी हांवें वेगी उठाचें गे म्हजी न्हीद सकाळी कशेंय पाड करून घालते आज कितें केलें तुवें चपाती लाटूंक जायना म्हणून रेडीमेड हाडल्यो सकाळी उठून आरामसे उठाचें जाल्यार इल्लेश्यो चपाती बस गो तुका तितलेंय करूंक जायना गे सगळो दीस घराच आसता गे तुका कालें काम करूंक आसता म्हाका कांय काम ना गो तुमीच काम करचें म्हळ्यार तुमी ऑफिसा येतात न्ही गे घरांत कालें कामां म्हूण तुमकां वत्ता आसा गे सकाळी उठून झाडचें परतून आंगणान झाडचें रांदचें आनी झाडचें पुसचें वस्तुरां पुरा उमळून गरनेची ती सुकात घालची परतून पावस येताना काडची परतून पावस गेलो म्हूण सांगतना परतून घालची म्हाका कांय काम ना सांगल्यार हांव घरा सुशेगात आसा आसोन दी हांवें चपात्यो हाडल्यात फाल्यां सकाळी तुनसो फ्राय करत्यो कित्याक सांगल्यार म्हाका राती बरी न्हीद काडीचे आनी वेळ करून प्रयना काय तुजे प्रायमरी शो ते शो हे शो म्हणून प्रा वसोंक आसल्यार वेगी वसोन ये आनी थंय रावन म्हाका सांगना काय अळे गो म्हाका येवन एक पिक कर गो म्हणून प्रा म्हाका येवंक जायना कोणा सांगता वेताय पळय तांच्या लागींच सांग पाटी हाडून पावोंक कळ्ळें न्ही गे जायत गो तें तुवें सांगल्या बरें एक नवें नेल पॉलिश हाडलें न्ही गे तें खंय दवरलाय गो तुवें म्हाका दिसता खंयचे शो येयनाय हिचे खालेंगी सलता म्हाका दिसता ही त्या डेलियाच्या मायक मेसोवच्या खातीर कितें करनासा नातर आज स्पेशल जावन गळ्याक कालें कालें शिरकयना लिपस्टिकय घालना पवनातल्याक नेल पॉलिश विसरनासा नेल पॉलिश काडून दवरला गे ते म्हाका हाडलें हांव कित्याक तुका दिता तें सकट घालून वेची गरज ना म्हाका एक्के समजना तूं पिक्चर पळोवंक वचोन आसाय गी ना कोणाच्या काजाराक वचोन आसाय गी म्हणून न्हय पिक्चराक पुरो वेताना अशें घालून वेतात गे एक सिंपल वस्तूर घालनोस गे ते फुल्ल एसींत आसता ते थंड जायना गे तुका तशें घालून गेल्यार म्हाका कांय जायना गो आमी सक्कडांनी एक ड्रेस कोड केला देखून तसो ड्रेस करन तशेंच कशें सांगलां पळय तशेंच वेचें आमी काजाराक येताना ड्रेस कोड ऐकला हांवें पिक्चराक येताना ड्रेस कोड घेवचे कालेंगी एक गे वेगी वचोन वेगी ये कळ्ळें न्ही गे ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ
ही मूवी पळयनातलो नांगे मनीस तसो नांगे म्हूण कितली बरी असली देवा असोन असोन पोटान दुख फस्ट मागीर नांगे म्हाका रडोंक उत्ता येयलें ए कत्रिना कत्रिना कालेंगे काले बोबाटून असाय अरे गो कितली बरी मूवी गोत्ता गी गो माय डियर फादर तांतून मुनी पळयल्यार नांगे पोटाक जेवंकी नाका तिस्स पळया म्हूण जाता परवा ती रिलीज जाता गो तुम्ही बरो वसा गो फ्रेंड्सा बरो मेळोन पळया पळया सांगल्या बरी म्हाका फाल्यां नाश्त्याचें तर चिंतून आसा नाश्तो काले करताय फाल्यां तुजो नाश्तो थंय सोड गो पयले मुवीचे उलय गो पहिले ते शिरकयले प्रकार गे तू उबे रावन कालें करन आसाय हे काल गो शिरकयले काडचे कशें गो जालाय कित्याक मागीर तुवें टाईट जाला गो तें थंय पळोवन मुवी पळोवन मुवी सांगल्यार काल गोत्ता गी धांवतात थोडी जाणां बसतात थोडी जाणां सूर वतून दितात कितले बरें आसा गोत्ता गी पाद्र्या बसा गो तांतून जालें पाद्र्या गो तोटांत काम करता गो कुजनांत रांदता गो त्या पाद्राबाक पळोवन जाल्यार इल्लें शिक गे न्ही सगळें काम तूं म्हाका दिताय न्ही गे एक चपाती करूंक सांगल्यार तें करूंक जालें गे तुका त्या दिसताना आज बरी चपाती रत्ता सायणी तुका हांवें सांगलें समजना गो काल बदलता तुका गोत्त ना गे पयले मुवी पळोवन तूं शिक गो कशें काम करचें गे म्हणून नाही कोण जाल्यार घरा केल्ले पळोवन शिक म्हणून सांगता ही खंय वचून पिक्चर पळोवन आयले आनी ते पळोवन हांवें शिकाचें गे तांतून बरें शिकोवन आसा गो तू काल उलयताय तुका कांय गोत्तू ना तशें सांगचें न्ही हांवें म्हाका फाल्यां ड्युटेक वचोंक आसा आज केल्ल्या बरी करना काय तितलेंच सांगून आसा चपाती ओडल्यात तुका कान आयकना म्हणून मागीर सांगून आसा चपात्यो आसूं दी गो थंय फाल्यां तुका हांव पाणपाळे कर दिता तें पुरावन काय ना तुका गोत्त आसा तें कित्याक पानपळे करणं मेथये प्याज जाय ती तुका हांवें रेडीमेड चपाती हाडल्यात त्यो भाजून दवरल्यार जाल्यो देवा म्हज्या ह्या चेडवाक कोणें शिकोवचें गी म्हाका कळना गो तू काल उलयताय तुका चपाती कालें केदाळे पळयतना चपाती तुजी चपाती करणं तशें न्ही गे तुका कश्ट जायना जो म्हणून हांवें इतलें सकट करचें मागीर तूं समजनाय जाल्यार एका सकाळी उठून सकाळी कशें गेल्ली झगडून गेलें हांव न्ही सकाळी हांव इतलें झगडून गेल्या रे तोंड बावय नासतना उगेच आसली न्ही गे तूं तुका म्हजेर राग येवना गे राग येता राग आयल्यार कालें करूंक जाता तुका गोत्तू ना गे हांव राग आयल्यार कालें करता गे म्हणून करताय काले नानी घेवचें घसचें राग काडचो घसून म्हजेर राग आयल्यार तूं नानी घसताय गे तर तेंच बाथरुमाक येताना नितळ आसता देखून तुज्या रागान तें घसचें तुवें पळय एक तुका आताक लागना तुज्या तितलो येताय बैसारताय न्हिदताय वेताय जालें फरमायताय तें सोड नानी घसल्यार म्हजे वयलो राग तुका कशें उणें जाता तुजो दांत घसतो ब्रश आसा न्ही गो तो वरन घसचें हांवें कितले दीस जावन गे केदार आतां थांबतून तुवें घसीजे गोत्ता गे तुका येदोळी गोत्तू ना काय गे तूं सत्त सामान आसाय गे तूं मागीर कालें हांव सोपलेता न्ही गो काल उलयताय तूं म्हज्या ब्रशार तुवें बाथरूम घसचें गे मागीर छी काली बायल मनीस ती काल गो काल सांगताय तूं मागीर काल हांवें नानी घसती गो जायत माय तूं अशें म्हणून हांवें चिंतून येतलें आनी मुखार तुजे वयर राग आयल्यार आसा पळय हांव वचोन टॉयलेट घसता तें खंडीत जायत तवळ एक टॉयलेट जाल्यार क्लीन जातालें वय वय जाल्यार म्हाका देर काल्याचें तें टॉयलेट आसा पळय तुज्या ब्रशान घसता पळय काल सांगताय गो तूं म्हजे ब्रशान घसताय घासून पळय मागीर कळटा तुका गजाल कितें गे म्हूण कळची काले गे गजाल तशेंच करता हांव म्हजो ब्रश घालना बाथरूम घसूंक येता तो पळयता हांव तुका इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।